सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो. मागीर मोगाचो येवकार तुमकां सगळ्यांक आयचे मिसाची भेटीन. आयची मिसाची भेट देवाक दिन वाचून भेटयता सानिया लुकस. आयज आपल्या 21व्या जल्माच्या दिसाक देवान ताचेर भरपूर आशिर्वाद घालूंक आनीक आपल्या क्रिस्ती जिवितान ताका जबाबदारी फावो करूंक ताचे पासत खेरीत भाशेन मागुया. दुसरें इंतेसांव भेटयता देवाक दिन वाचून वेल्टन आनी रुआन मस्करेनस आपल्या लग्नाच्या दिसाक देवान तांच्या कुटुंबाचेर आशिर्वाद घालूंक मागुया. तशेंच आमच्या मागण्यांत आयज दवरुया एबना फेर्नांडीस आपलो जल्माचो दीस मनयता. केविन आनी स्विझल डिसुजा आयज आपल्या लग्नाचो दीस मनयता. देवान तांचेरूय आशिर्वाद घालूंक मागुया. तशेंच आमच्या मागण्यांत दवरुया सर्वान कारापूर हांगासरल्या लोकां पासत तशेंच थंयसरल्या एक्टिविस्टां पासत जांचेर फॉल्स केसीस घातलेल्यो आसात तांकां हातूंत जैत दी आनी आपली जमीन राखपाक आपली आयडेंटिटी अस्तित्व राखपाक ह्या लोकांक फावो तें बळ आनी जैत फावो कर म्हूण देवा लागीं मागुया. हेर सगळी आमची मागणी इल्लोसो वेळ ओगीच रावन देवा मुखार दवरुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. पवित्र आत्मो तुमकां शारोतीक असो हांव पाठयतलो आनी हो पवित्र आत्मो जांचे बराबर आसा तांकां भिरांत ना, उलोवपाक भिरांत ना, धर्म परगटूंक वा भावार्थ परगटूंक भिरांत ना. पूण जायते पावटी पवित्र आत्म्याच्या देण्यांक आमी उक्ती रावचे सुवातेर आमी वेगवेगळ्यो आडकोड्यो घालून बंद केला आनी हे भाशेन ही कृपा देवाची आमकां चुकल्या. असल्या चुकीचें देवा लागीं बोगसणे मागुया. सुरपदवीदार देवा आनी तुमकां भाव भयणी जगण्यां सारून सांगता मनान चिंतून तोंडान सारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायती प्रार्थना केल्या. म्हजो अपराध म्हजो बोड अपराध ह्या पासत बागेवन सदांच सांकवार मरे सगळ्या देवतांक भोगता आनी तुमकां भाव भयणी तुजे खातीर आमच्या सर्वेस्पर देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवीदार देव आमची काकूत करूं आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. सोम्या काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, सोम्या काकूत कोर. प्रार्थुया. काकलुत्सारा देवा पास्कांच्या समरमणेचीं फळां आमी सदांकाल बोगिशें कर म्हूण मागता. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासना. दोन दुताच्या इतिहासा वेलें वाचप. त्रोसाक तान तारवार बसून आमी नीत सामोरित्याच्या गेले आनी दुसऱ्या दिसा नेपोलियेक आनी हांगा तान आमी फिलिपाक पावले. हे मेदोसियाना प्रांतान मुखेल शार आनी रोमकाराचो एक जमो थंय रावतालो. ह्या शहरांत थोडे दीस रावल्या उपरांत सोनवारा दिसा आमी त्या शहरांत भायर नदीशी गेले कित्याक ती मागणे करची सुवात म्हूण आमी आयकल्ली. आमी थंय बसल्या आनी जमातीक आयलोले बायलां कडेन उलोवंक लागले. आमकां आयकतल्या मदें तितिरा नदींतल्यान लिदिया नांवाची एक बायल आसली. ती देवाची खरी भक्तीन जांबळ्या रंगाच्या लुगटाचो ती धंदो करी. पावलूस सांगतालें तें आयकून सोम्यान तिचें काळीज उगडलें. तिका आमी तिच्या कुटुंबाक पवित्र स्नान दिल्या उपरांत तिणें आमचे लागीं अशें मागलें. हांव खरेपणीन सोम्याचेर विस्वास ठेवतां.
म्हूण तुमी मानून घेतलें जाल्यार आमगेर रावूंक येयात आनी आमी येवचे जाय आनी आमी येवंकूच जाय म्हूण तिणें नेट केलो. देवाचें सोम्याचें उतर हें. आमचो जबाब. सर्वेस्परान आपले पोरजेचो मोग केलो. पोत्तून म्हणुया. सर्वेस्परा नवें गीत रचून गायात. भक्तांच्या सभेन गुणगुणान ताची किर्तन करात. तो आपल्या रोचनार म्हूण इस्रायलाक संतोश भोगूं दी. तो आपलो राजा म्हूण सिंहासनाचे पेट धुवो आनंदान उलासूं. जबाब. सर्वेस्परान आपले पोरजेचो मोग केलो. नाच खेळ करून ताच्या नांवाची सुस्ती करून घुमटां आनी सितारां ताचे मुखार वाजोवं. कित्याक सर्वेस्परान आपले पोरजेचो मोग केलो. दुबळ्यांक धाकट्यांक ताणें सडवण जोडून दिली. जबाब. सर्वेस्परान आपले पोरजेचो मोग केलो. आपणाक मेळ्ळोले जैतान भक्तान संतोश बरीच जावं आनी खुशालकायेन उल्हास सोडूं. देवा मुखार सरपटून ताची स्तुती करूं. ताच्या ओंठांचेर आसूं देवाची वाखाणणी. हातून ताच्या भक्तांक मेळटोली सूख आनी व्हडवी. जबाब. सर्वेस्परान आपले पोरजेचो मोग केलो. उद्गार. Sorvesporak soy soy, sorvesporak soy soy. बापासून निजगावता तो स्वताचो आत्मो येतलो तेन्ना तो म्हजे विशीं साक्षी दितलो आनी तुमी म्हजे साक्षी जातल्यो. Sorvesporak soy soy, sorvesporak soy soy, sorvesporak soy soy, sorvesporak soy soy. सर्विस्पोर तुमचे सवे आसूं. जुवावां पोरमणे शुभ वर्तमान. जेसून आपल्या शिसांक म्हळें, जाका हांव बापा कडसून तुमचे सोरी पाठयतलो तो शारोती म्हणजे बापासून निबजता तो स्वताचो आत्मो येतलो तेन्ना तो म्हजे विशीं साक्षी दितलो आनी सुरवातेक तावन तुमी म्हजे सांगाती आसात देखून तुमी म्हजे साक्षी जातल्यात. तुमचो भावार्थ हालो ना जावं हें हांवें तुमकां सांगलां ते तुमकां देवस्थानांतले भायर आयतले. खरें म्हणल्यार असलो वेळ पावत आयलो की जो कोण तुमकां जिवेशी मारता तो आपूण देवाची भक्ती करता म्हूण समजतलो आनी तांणी बापाक आनी म्हाकाय ओळखूंक ना देखून ते अशें करतले. तांचो वेळ पावतोच हांवें तुमकां ह्यो वस्तू सांगलेल्यो म्हूण तुमकां उगडास जावं हांवें त्यो तुमकां सांगल्यात. सोम्याचें शुभ वर्तमान. भाव भयणीनो, पवित्र आत्मो शारोती आनी शारोती आमकां भावार्थ परगटूंक उलोवंक आनी दुसऱ्यांक सगळें पावूंक टू रीच आवट टू अदर्स आमकां ही प्रेरणा दिता. आयच्या पयल्या वाचपान आमी आयकता कशे भशेन पवित्र आत्मो पावलूक ह्या असल्या जाग्यांचेर व्हरता जंय कोण पावूंक ना शुभ वर्तमान परगटूंक. आनी ह्या असल्या जाग्यांचेर ह्या शारांनी असलो लोक आहा जो आजून पासून सोद सोदता. सिकर्स आमच्यान तांकां म्हणपाक जाता. तांकां सोद जाणां जावपाक जाय, तांकां देवाक भेटोंक जाय, तांकां साल्वासांव जाय. आनी असल्या लागीं
हो एक जमो, बायलांचो जमो ह्या शारान जेन्ना तो भितर सरलो तेन्ना तांचेशी बसून भासाभास करून उलोवन तांकां सांगून जेजूक ताणें परगटलो आनी तांचे मदल्या एकली लिडिया नांवाची ही वस्तोरी म्हणपाक जाता युरोपान पयली कन्वर्ट जिणें जेजूक मानून घेतलो, बावतिजम घेतलो आनी बावतिजम घेतल्या उपरांत आपणें बावतिजम घेतला ताचें फळ कशें ह्या शिसांचो आनी तांच्या जम्याचो तिणें परामर्श केलो आनी त्या उपरांत हीच बरेपणां ही वस्तोरी लिडिया दुसऱ्या सवें करतली, एक शीस जी भरगटणार जातली. बाबडीनो हें करूंक जेन्ना पावलू उलयतालो तेन्ना तिणें देवाचें हें देणें भोगलें. देव काळीज उगडटा आनी जेन्ना देवान तिचें काळीज उगडलें हें उतर आयकूंक पावलूचें तेन्ना तिणें ताका जबाब दिलो आनी जबाब दिवनूच तिणें आनी तिच्या घोराब्यान पवित्र स्नान घेतलें. दुसरे बाजू जेजू आपल्या शिसांक एक शिटकावणी दिता. सगळें शांत जातलें, बरें जातलें, फॅसिलिटी मेळटली असलें समजनाकात. दुमाळो दिवपी उठ्ठले आनी दुमाळो दिवपी कोण जाणी बापाक ओळखूंक ना, म्हणल्यार देवाक आजून सारको ओळखूंक ना, म्हाकाय ओळखूंक ना, जेजूक ओळखूंक ना. सोडवणदाराक तांणी आजून ओळखून घेवंक ना म्हणटच सोडवणदाराचे जे परगटणार आसा तांकां ते जिवेशी मारपाक येतले, तांकां दुमाळो दितले आनी अशें करता आसतना ते समजतले की आपूण देवाची भक्ती करता म्हूण. हें घडलेलें दिश्टी पडटा आमकां आमचे भोंवतणी आयज. जांकां आजून पासून बापाची खऱ्या देवाची वळख ना, जांकां आजून सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताची आजून सारकी वळख ना, ते आयज बोवाळ मारून त्रास करून दुमाळो दिवपाक सुरू जाल्ले आसात ते आमकां दिश्टी पडटा. आनी अशें घडटा तेन्ना कितें करचें? जेजू म्हणना आपूण लस्करां धाडटलो, पवित्र आत्मा धाडटलो आनी तुमी झगडात म्हूण. पूण तुमी हें उगडास धरूंक हें तुमकां सांगलां म्हूण आतां तुमकां सांगता की असले मनीस उपरासतले तेन्ना कितें जातलें तें तुमकां मारतले काय तुमी साल्वार जातलीं तें सांगोंक ना. ती तयारी, ती आमची जण एकल्याची तयारी आनी भावार्थाची तयारी जरी तर ती आमची जाली जाल्यार आमी जैतिवून जीव काडूं, जीव ना काडूं. घोडे हे दुमाळो दितात तेच येवन आपलें परिवर्तन करीत, आपलें कन्वर्शन करीत, मानून घेयत, कित्याक तूं उलयलाय देखून पवित्र आत्मो शारोती तुमचे बराबर आसतलो तो तुमकां दाखयतलो. तर आमच्या मदल्या कोणाकूय ही खुशी आसा परगटणार जावं, आमच्या मदल्या कोणाकूय खुशी आसा जेजू पासत उबी रावंक, तांणी फकत पवित्र आत्म्याच्या देण्यांक उक्ती रावपाक जाय. शारोती येता, शारोती शिकयता, ताका उक्ती रावपाक जाय, पुरो. इतलेंच जरी तर जालें जाल्यार उरलेलें कितें करपाचें आसा आनी जावपाचें आसा तें देवाच्या हातांत सोडुया. पूण जण एकलो आमी आमच्या भावार्थाक थीर रावुया, आमच्या भावार्थाची ओळख जी आमकां आसा ती घेवन पवित्र आत्म्याच्या देण्यांक सगळे वेळार उलो मारुया. गाना तयारीच्या वेळार आमी गायन घेवया. C4 पेज नंबर 29. C4. तुझ्या उदार तुवें दिला मनशाची वावरान करता दाखवालीन दिला मनशाची वावरान
म्हज्या भाव भयणीनोय म्हजें तुमचें बलिदान सर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. सर्वेस्परा संतोसान भरलेले पवित्र सभेची दानां मानून घे आनी जशें येदो व्हड संतोश भोगूंक तुवें तिका फावो केलें तशें निरंतरी संतोशाचो फोड तिका फावो कर म्हूण मागता. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमची काळजां उबारात. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. सर्वेस्परा सर्व काळी आमी तुका वाखाणूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. पूण अदीक करून ह्या उत्तम काळार तुजे मोहिमेची अदीक वर्त्या दोबाज्यान आमी किर्ती करची, कित्याक क्रिस्त जालो आमची पासकांची बोली. खुर्सार आपल्या बलिदानान वरवीं आपल्या योजनाक ताणें सपूर्णाय दिली आनी आमची सोडवण करूंक आपणाकूच तुज्या हातान ओपून दिवन तो खरो यादनीक खरी वेदी आनी बलिदानाचो मेंढरो म्हूण ताणें दाखोवन दिलें. देखून पासकांच्या संतोशाच्या नादार सगलो लोक सगलो संवसार उल्हासता तुजे मुखार. तशेंच सर्गींच्यो सर्व पदव्यो आनी देवदूतांचो दोलबार तुजे वाखाणणेचें गीत सांगातान थांबनासतना गायतात. सर्वेस्परा खरोच तूं पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणाची झर. देखून दोवा परी तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही दानां पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. कोश्ट मरण सोसूंक आपकुशेन तो पराधीन जालो तेन्ना ताणें उंडो घेतलो, तुका दिनवासून तो मोडलो आनी आपल्या शिसांक दिलो म्हणून ओ तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जातूस ताणें काल्स घेतली, तुका दिनवासून ती आपल्या शिसांक दिली म्हणून तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्यान सासणीक कराराचें हें रगत, पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी साबारां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबार्थाचो गूट. देखून सर्वेस्परा सोम्या जेजूच्या मरणाच्या आनी पुनर्जीवनपणाच्या उगडासाक आमी तुका जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स भेटयता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. क्रिस्ताचे कुडींत आनी रोगतान वांटो घेतल्या आमकां पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी खालती खायेन मागता. सर्वेस्परा केपरी तुमीचे विस्तारले ते पयसुबेचो उगडास कर. अशें लेव आमचे बागेवन बापा आनी फिलिपनेर आमचे गोंडी बापा, सिमिया आमच्या दारी गोंडी बापा आनी सगल्या संस्कारनी घेतलेल्या बराबर तिका आपली मोगान सुपूर्ण कर. तसोच पुनर्जीवनपणाचे बरवाशान उतरून गेल्या ते सगळे आमचे भाव भयणीचो उगडास कर. ची काकुतीन ओतल्ल्या समेस्तांच्या मुखामळाचो प्रकाश पडोवंक फाव कर. आमा समेस्तांची काकूत करून मागता. अशें बागेवंत आंकवार मारी देयाची माई संगाती, बागेवंत जुजय जपोती, बागेवंत दोत्तां, बागेवंत जेवाज आनी सूर्यकाळी तुका मानवल्या ते सगळे भक्तां बराबर सासना जिवितां आमकां वांटो दी आनी थंय सांगाता
तुका वाखाणूक आनी महिमा गावंक आमकां फाव कर जेजू क्रिस्ताच्या पुता वरवीं. ताचे वरवीं आनी ताच्या सांगाता आनी ताचे ताई पवित्र आत्म्याच्या एकवटान देवा सर पदवेदार बापा सर्व मान आनी महिमा तुका सासनाच्या सासना. पवित्र आत्म्याचें देणें जेजू आमकां दिता. उक्त्या मनाची उक्त्या काळजाची जावंक भोव एकदम गरजेचें. तर आमकां उक्तें काळीज उक्तें मन दी आनी शारोतीक पवित्र आत्म्यांक घेवंक आमकां तयार कर म्हूण मागुया. जेजून शिकयल्लें प्रार्थन बापाक उबारुया. आमच्या बापा सगळींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज येवं, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्यांक बक्षता तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेत पडूं दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणाऱ्या जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक बरवशान वतरेकतल्या आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाठाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावाटाचेर दिश्ट घाल आनी तुजी कुशी परमणी तिका शांती दी आनी तुज तिका एकवटान सांबाळ. तुजी येताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासना. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शेले संसाराचे पाप काढले आमची काकूट कर. देवाचे शेले संसाराचे पाप काढले आमची काकूट कर. देवाचे शेले संसाराचे पाप काढले आमकां शांती दी. पळयात ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा. ती शेळीच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी. म्हज्या घरांत येवंक म्हाका फावना पूण हें उदक म्हाका धर आनी म्हज्या आत्म्याक वळखी दी. आत्मिक कुमयाव खातीर मागणें. मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र संस्कारांत हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता. सगळ्या वस्तूंत हांव तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यांत घेवंक आशेता. हे घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवंक शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांत तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता आनी आख्खीच तुका एकवडटा. तुजे कडसून केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका. आमेन.
शिसा मदें उबो रावन जेजून तांकां म्हणलें, शांती तुमकां. हालेलुया. प्रार्थुया. सर्वेस्परा तुजे परजेचेर दोयाळ दिश्ट घाल आनी सासणीक गुटां वरवीं नव्या जिवान भरलें तांकां अविनाशी कुडीच्या पुनर्जीवनपणान महिमेवंत जावंक फावो कर. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. सर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून यात हें मीस सोंपलें. शेवटाक आमी गायन घेवया F21 पेज नंबर 95. F21. पुत्राच्या उजवाडा संवसाराक आमी वचून जाय. ताच्या उण्या पावसांत संवसाराक आमी वचून जाय. एका मोगान आमी वावरता. Just